प्राचीत काळाचो दुसरो आयतार जराल प्रस्तावन. आज आमी प्राचीत काळाच्या दुसऱ्या आयताराच्या लितुर्जींत आसां आनी आयची देवस्तुती रुपांतरा विशांत नियाळूंक उलो दिता. जेजूच्या रुपांतरा वेळा जेजूक ताच्या बापाच्या मोगाची खात्री जाता. हो म्हजो पूत, तो म्हाका चड मानवला. ताच्या जिविताच्या हर एक घडी सुखांत तशें दुखांत ताणें आपलो भावार्थ संपूर्ण तरान ताच्या बापाचेर दवरलो. जेजून जेरुसलेमाक वचूंक निर्धार घेतलो. खुर्सार मरण मरूंक तो तयार जालो, पूण ताचो हो निर्धार देवाच्या कुशेक अनुसार जावन नासलो. जेजूचें ताबोर पर्वता रुपांतर आपोस्तलांचें चिंत बदलता. तांकां जेजूच्या महिमेंत भागीदार जावंक आशा उपजता, पूण कुरीस तांकां नाका म्हूण भोगता. कश्ट दूख जिविता वांटो. देवाक आमचे कश्ट दूख सुखांत बदलूंक साध्य आसा, तर जिविताची वास्तविकता स्विकार करया, आमच्या कुर्साक खांद मारया आनी जेजू बरी आमच्या जिवितांत रुपांतर घडूंक ह्या संभ्रमांत देवाची कृपा आमी मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. अब्रामाक सगळ्या भावार्थ्यांचो बापूय जावचे भाग फावो केला. तो आमकां देवाक विधेय जावन चलूंक एक मेलफंत. तो देवाच्या उतराचेर पातेलो आनी देवा मुखार सदैव जावंक पावलो. देवाच्या कुशेक खालती मान घालूंक आदार दिवचें हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पावलो फिलिपिकारांक क्रिस्तांव भावार्था प्रमाणें जियोंक उलो दिता. जेजूचो कोण पाटलाव करता आनी ताच्या जिवंतपणान भागीदार जावंक आशेता ताणें जिणेंत कुरीस आपणावंक जाय, कित्याक जिवंत जेजू आमचो बरवसो म्हळ्यार सत तो स्पश्ट करता. तर हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. भाग्यवंत लोक आयच्या सुवार्थेंत जेजू कशें ताबोर पर्वता रुपांतर जालो म्हळ्यार घडिताचें सविस्तार चित्रण आमच्या मुखार दवरता. जेजू देवाच्या कुशेक खालती मान घालता आनी ताचो प्रतिफळ देव ह्या रुपांतराच्या घडितांत ताका उगडापे करता. तर आमच्या जिवितांत खरें रुपांतर देखूंक प्रेरण दिवची ही सुवार्ता आतां आमी चिंतून आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा आनी सर तिचे वडील सर क्रिस्ती परजेक जिवितांत आत्मीक रुपांतर देखूंक प्रेरण आनी तारण तांच्या समर्पीत जिणेंत तांकां थिरासण लाभय. दैवीक संगतीचेर ताणें आपलें जिवीत खंचोवन भावार्थी परजेक खरें आत्मीक रुपांतर करच्या वाटेन चलोवंक तांकां तुज्या जाणवायेन आनी शाणेपणान भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगळा बापा, देशाचे राजकारभाऱ्यांनी तांच्या हुद्द्याची आनी अधिकाराची जबाबदारी समजून भ्रश्टाचार, अनाचार आनी हिंसाचार म्हणल्यार समाजद्रोही संगतींत मेकळे रावून परजेच्या खंती हुस्क्यान भरून देशाची उदरगतीची कामां हाती घेवंक तांकां तुज्या दैवीक सक्तीन प्रेरीत कर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, दुबळे निर्गतीक प्रायेस्त आनी पिडेस्त तुज्या आर्शे कुटुंबाच्या सांद्यांनी आनी समाजाच्या हर एक व्यक्तींनी तांचें म्हत्व समजून तांचे दय तुजे मुखामळ देखूंक आनी तांची मोगान साकरी करूंक तांकां तुज्या सेवेच्या स्पिरितान भर म्हूण मागता. चवथें अंतरजालांक वळख जाल्ल्या पासून. विस्वासी बापा, आमचीं भुरगीं इवजण आनी व्हडां अंतरजालाक आनी मोबायलाक बली जाल्यात. ह्या वरवीं कुटुंबां एकवट आनी मागण्या जिवीत नाश जाती आसा. ह्या प्राचीत काळार आमी सर्वांनी आमची वरवणी करून जिवीत दैवीक आनी कुटुंबाच्या मौल्यांचेर बांदून हाडूंक आमचें थंय आंतरीक रुपांतर कर म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून. कनवळ्या बापा, प्राचीत काळाच्या दुसऱ्या आयताराच्या लितुर्जी संभ्रमांत आमी आसां. आयच्या देवस्तुतींत आमकां फावो जाल्लो संदेश आमच्या जिणेंत कार्यगत करूंक आनी आत्मीक तरान रुपांतर जावन फिरगस कुटां माया मोगाची जिणी फिरगस कुटुंबांत माया मोगाची जिणी सारूंक आमकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता.